जमल्या आम्ही करा देवाच्या उंडोवाय रूपांतर करू उडीन ख्रिस्ताच्या भक्तीनूर बेलायल्या आम्ही जेवणा सोम्याच्या सोम्याची सुतये कोट्या बांधा मोगाच्या सोम्याचे जेवण अर्गा बाबणीनो तुमकां समिस्तांक देव बरो दीस मागता. सद्या काळ सो दवाई तर आज संभ्रमच्या ह्या वक्ता ह्या मिसाच्या बलिदानाक तुमकां मग असो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर मागया. हे संदर्भार जल्मादी सागर गांवांत मिस भेटयता एरिका म्युरल मिनेजीस पंपई वडो ताचेर त्या बसोत विशेष करून मागता आसतना ताका बगी संतोष बरी जल्मा दीस आमी मागया. हे संदर्भार अर्गासावन मिस भेटयता अगस्टीन कास्टिल्यून आनी कुटां मुंबई तांचेर त्या बसोत मागता आसतना देवादीन स्पार्क ज्यात मिस दिता अगस्टीन कास्टिल्यून आनी कुटां मुंबई. तशेंच अर्गासावन मिस भेटयता प्रकाश मेल्विन रोड्रिगेस फातिमा वडो तांचेर त्या बसोती विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया. आम्हा समेस्तांक खातीर मागया. जे कोण मागतान बसयला तांचो उडास काडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाचे न्हू आयतराच्या ह्या बागी दिसा एका कुटुंबां स्पिरितान अर्गां बलिदान भेटोवंक आमी संगता आयल्या. आयची देवस्तुती सोम्यांच्या आपोवण्यान भागीदार जावं आनी एक समाधानाचे हातेर जावन जियेवंक आपोवणें दिता. आमच्या पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखान आमी हर एकली जेजूच्या तिदोड्या मिसावांत वांटो घेतला. रायाळ याजक आनी प्रवादपणाचे मिसांव तर सोम्यांचे मिसांव फावो ते रितीन जारी करूंक गरजाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवा लागची मागून घेवया. सोम्याचे मिसांव आमच्या जिवितांत जारी करूंक जाय अशी कृपे देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता आसतना हे मिसाचें बलिदान हो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळज मनाने पवित्र बलिदान भेटोवच्या कामकाज आमी तयार करया. एक गडी बोरदोडे तांपया. आमी गेल्या पथकाची दूख धरया. समेलकचें बक्षणे मागया. काळजांत हांव दूख धर बक्षणे मागतल्या बक्षणे दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकुळक सोम्या काकुळक तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळक क्रिस्ता काकुळक आमचे गती विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय. सोम्या काकुळक सोम्या काकुळक देवाची काकुळत आमी तकली भगवून जोडून घेवया. सर्व पदवेदां देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा 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 देवा
आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वर देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया इकडे बोलतोडे तंपी आमच्या आमच्या गरजांगती ते समागती हृदयांगती आम्ही मागे जे हृदय दोन मिसाचे बलिदान भेटत आहोत ते हृदय बसवत आम्ही मागे मध्यम मुखांतर मिसाचे बलिदान भेटतात त्या सर्व भाऊ बहिणी गती आम्ही मागे बहुमगळ बापा आमच्या देवा पडलेलो संसार तुझ्या पुताच्या कलतेपणावर मी तुवें उबारलोय पदकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्या तशें सासनाचें सुख बगूंक आमकां फोव कर आमच्या सुमयान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तू करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना इझाइया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप जेरुसलेमा सवें संतोष बरी जया तिचो मोग करतल्या सगळ्यांनो तिचे पासो तो उल्हास करा तिचे पासो तो रुदान करतल्या सोमेस्तानो संतोष बरी जया तिचे सवें संतोष बरी जया बुजवणू दितली तिची स्तनां चिवण दादोशी जया तिच्या बरलेल्या हृदयांतले आनंदान पियेया कित्याक सर्वेस्पोर अशें म्हणटा एके नये परी हांव तिका शांती धाडटलो आनी बरोवन वमतता त्या वाळा परी राष्ट्राची संपत्ती तिच्या बाळांक हांडेर बसोवन व्हरतली आनी उस्क्यार खेळयतली जशें एक आवय आपल्या भुरग्याक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो जेरुसलेमांत तुमकां बुजवण मेळटली तुमी हे परी देखतल्यात आनी तुमचें काळीज संतोसतलें तुमच्यो कुडी तणा बरी फुलतल्यो संवसाराच्यो हात ताच्या सेवकांक उगडापो जातलो देवाचें उतर देवाचे वडकार देवाक आनंदाची बोबुटया भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोबुटया ताची महिमा गीता गयनानी वर्णिया ताची कीर्त गाजया देवाक सांगा
कितली विचित्र तुझी कर्तुवा. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोबुटया. सगळी पृथ्वी तुझी मुखासर पडता, तुझी वाकणी करता, तुझ्या नावाची गीत गायता. येया आणि देवाची कर्तुवा पळया. मनशामध्ये आमकां तटक करता तसली ताची कामा. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोबुटया. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोबुटया. सा पावलोन गलतगरां बरयल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, म्हाका जाल्यार आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साची बाळाय शिवाय हेर खंयचेय वळपण लेखचें म्हाका नाका. ताचे मरिपात संवसार म्हाका आनी हांव संवसाराक कुर्सयले बरी. कित्याक जेजू क्रिस्तातय सुन्नाती उपकारना, असुन्नाती उपकारना उपकारता नवे रचन मात. हे नियम पाळटल्या सोमेस्तांचेर आनी देवाच्या इस्रायल घरांचेर समाधान आनी दया देवो. ह्या फुडा कोणेय म्हाका उपाद दिवचे न्हय, कित्याक म्हजे कुडीर सोम्या जेजूचे दाग हांव ओवयता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा भावा भयणीनो तुमचे सवें आसो. आमेन. देवाचे उतर. देवाची वडकार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. ख्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं. ख्रिस्ताचे उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसूं. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भगवंत लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. हाचे उपरांत सोमयान आनी 22-70 जाणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शहराक आनी हळडेक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडले. तांकां तो सांगी लागलो, पिका बळी तेस्त आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या धनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण सत्राई करा. सुण्या वखटा मदें शेडयांक धाडलेली बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं, बुती जावं, वांडो जावं वरी नाकात. वाटेर कोणायकी सलाम करूंक रावनाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिगतना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान तांचे थंय रावतलें. नंतर जालें तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येतलें. त्याच घरा तुमी रावा, तांणी दिल्लें खाया आनी पियेया. कित्याक वावराड्याक ताची मजुरी फावो. देखून घरा मेजी नाकात. खंयच्याय शहरांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा. थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज्य तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. पूण खंयच्याय शहरांत तुमी गेल्ल्या वेळार लोक तुमकां येवकार दिना जाय जाल्यार तांच्या रस्त्यांनी वचून अशें म्हणा, आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या शहराची धूळ सयत तुमचे विरोध
साक्षीक आमी पापडता तरी पण देवाचें राज्य तुमकां लागीं पावलां म्हण मात्र जाणा जाया हांव तुमकां सांगता जर तेजे दिसा सोदोमाक मेळची आसा ती काकुळती त्या शाराक मेळची ना. उपरांत धडलेले ते 22-70 संतोशान फाटीं आयले आनी म्हणाले सोम्या तुजें नांव काडल्यार देंवसार सयत आमकां काल जातात. जेजून जाप दिवन तांकां सांगी लागलो अंतरळा तावन जगलाणे पडिल्ले बरी सैतान पडून आपटल्लो हांवें पळयलो. पळया सरप आनी इच्छू आनी दुस्मानाची सगळें बॉळस पांयां तळा मस्तूक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बादल करचें ना. तरी पण देंवसार तुमकां काल जातात देखून तुमी संतोश पावनाकात. बघा तुमची नांवां सर्गी बरोवन आसात देखून संतोष पावा. देवाचें उतर वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो हेचे सुवातेंत जेजू 22-70 जाणांक 72 जाणांक विणता 22-70 जाणांक विणता आनी तो धाडटा. 22-70 जण 72 जण सोम्याचे मिसांव करच्याक अथरेगांव फुडें आयिल्ले आसात. कित्याक सोम्याक 3 वर्सां भितर ताचें मिसांव सगळ्या संवसाराक पावोवंक जाय आसलें देखून ताणें म्हणलें आसा पिकावळ तेस्त आसा वावराडी थोडेस. पिकावळ म्हळ्यार वावर जायतो आसा. कसलो वावर हांगासर मोगासो आनी सेवेचो वावर. मोगासो आनी सेवेचो वावर करचो आसा तो जायतो आसा. हो वावर करच्याक तुमकां विसल्यात आनी तुमी हांव तुमकां धाडटा तुमी वसा. 22-70 जण 72 जण न्ही 72 जण लेखान दोग लेखान जेजून धाडलें. कितल्या हळड्यांक धाडलें हा कितल्या हळड्यांक हा 36 हळड्यांक धाडलें. पळया एका दिसाणे 36 हळड्यांक सुवार्ता परगट करच्याक जेजून धाडलें. पूण धाडटा आसतना तांकां इल्ली तरबेती दिली. सत्राई तरबेती दिली. कसली तरबेती ताणें म्हळें तुमी वसा पूण सत्राई करा. सुण्या वखदां मोदें शेळयांक धाडलेली बरी हांव तुमकां धाडटां. सुण्या वखदां तुमी जाणात न्ही ती सुणी वखदांक पळयल्या तुमी कितें म्हणटा ताका सुणे वखदां म्हळ्यार चिट्टे वाग म्हणटा धाकटे कळ्ळें गी. सुणे वखदां ती आतां पळोवंक मेळनात डिस्कवरी चॅनलार मेळटात कळ्ळें गी. आयना बरी आसात ती. ह्या वखदां मोदें तुमकां धाडटा. बोलपे दुसरे सुणी वखदां दुसरी. कित्याक जेजून म्हळ्यार मोगाच्या आनी सेवेच्या वावरा विरोध देवाच्या वावरा विरोध देंवसारसोय वावर सुलोवन आसा. मोगाच्या सेवेच्या सताच्या आनी नितीच्या वावरा विरोध देंवसाराचो वावरी त्यात्त मापान सोलोवन आसा. आनी देंवसाराच्या पक्षाचे मनीस आसात तुमकां ग्रासूंक आयते आसात. पळया देवाच्या पुताक तांणी सोडूं ना की न्ही गे वय गे न्ही आनी हांकां सोडटीत गी देखून तुमी सत्राय करा. सुण्या वखदां मोदें शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं बुती जावं वाणू जावं तुमी उरी नाकात. तुमी सादे वसा तुमकां सगळें थंय दितलें. कोणायकी सलाम मारूंक तुमी रावा नाकात. व्हडलो जावं दी ल्हान जावं दी कोणाकी सलाम मारूंक राव नाकात. सगळ्यांक लागीं तुमी एकसलेकान सलाम मारून कोणाचे गुलाम जाय नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिगतना पयलें अशें म्हणा समाधान ह्या घराक. आनी त्या घरांत समाधान आसतलो मनीस कोणी आसा जाल्यार तुमचें समाधान तांचे भितर येतलें.
जर तर त्या घरांत समाधान अशें नातुल्लो म्हणजे देवाच्या मोगाक अशें नातुल्लो, देवाच्या सेवेक लाने नातुल्लो, सता नितीन सोलो नातलो मनीस थंय आसा जाल्यार, देव सारोसो मनीस आसा जाल्यार तुमचें समाधान तुमकां फाटीं मेळटलें, तें ताका वेचें ना, तें ताका वेचें ना. तो बेसोंग मागत पूण ताका तें समाधान बिलकुल वेचें ना. पळया, त्या घरांत तुमी रावा, खंय तुमकां स्वागत मेळ्ळो त्या घरांत तुमी रावा. कितलो तेंप रावा, कितलो तेंप रावा, तांणी राव म्हणटा पर्यंत तुमी रावा, तुमी रावा. तांणी दिल्लें खाया आनी पियेया, कित्याक वोवरड्यांक ताजी मजुरी फावो. देखून आज एक दीस हांगा, फाल्यां एक दीस थंय, परवा एक दीस थंय, तशें वचनाका. तशें केल्यार तुमकां हांगाच्याक तांचें खाण बरें जातलें आनी एकल्याचें खाण बरें जातलें आनी तुमकां ही बरी ती बरी ती बरी हें बरें जातलें. देखून एकच घरा रावा, मिसांव खावंक वावर करूंक तुमकां सोंपें जातलें, सोंपें जातलें. तें असलेल्या पिडेस्त तांगूण करा. पळया, पिडेस्त तांगूण करा. देवाचें राज्य लागीं पावलां म्हणून तांकां कळया, तांकां सांगा. पूण खंयच्याय घरांत, शारांत गेल्ल्या वेळार लोक तुमकां स्वागत दिना, तुमकां तिरस्कार करता, दवंडेता म्हणून तुमकां भोगता जाल्यार तुमी एक करा, तुमच्या पांयाची वाणाची धूळ तुमी पाबडा आनी तांच्या साक्षेक ती कारण जातली, कारण जातली. आनी जाल्यार तुमी तुमचें उतर परगट करचें, देवाचें मिसांव परगट करचें रावय नाकात. आनी जेजू म्हणटा, पळया, सदोम आनी गोमोराक मेळची ती काकूळ ती त्या शाराक मेळची ना. उडास सोम्याचें काम करतना कश्ट दगद सगळी आसात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. सोम्याचें वावर खंयचो, सोम्याचो पिकावळ खंयची, मोगाची आनी सेवेची, सताची आनी नितीची, ही पिकावळ सोम्याची. देखून सोमी म्हणटा, हांव संवसाराक उजो लावंक आयला, उजो, मोगाचो उजो. तो उजो म्हाका आतांत पेटलोलो जायचे, आतांत पेटलोलो जायचे. देखून वसा सगळ्या संवसाराक हो मोगाचो उजो पेटया. पूण देवसाराक मोगाचो उजो नाका, ताका रागाचो द्वेशाचो उजो जायचे. देखून तो तुमचे विरोध रावत, तुमकां अपराधी करीत, तुमकां गुन्हेगार करीत, तुमकां गुन्यांवकार करीत, तुमकां खुनीगार करीत. पूण तूं भिवचें नाका, भिवचें नाका, हांव तुमचे सवय आसा अशें प्रेरीत करना, बरी शिकोवन दिवन ह्या 22-70 जाणांक जेजू धाडटा. आनी म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो, पळया, हे त्या स्पिरितान गेल्ले संतोशान फाटी येतात, संतोशान फाटी कित्याक फाटी येतात? पळया, संतोशान फाटी आयले ते आनी म्हणाले, सोम्या तुजें नांव काडल्यार, पळया, तुजें नांव काडल्यार देवसार सोम्येत फळ दोंता, देवसार सगळे आमकां खाल जातात. पळया, आनी जेजू म्हणटा, समा 36 हळ्यांनी हांवें पळयलें, जगलाणे मारन कशें भुंयक पडटा, त्या प्रमाणे देवसार तुमकां भियोन थरथरोन पळोवन दवरलेले हांवें पळयलें. पळया, तितले उर्बेन तुमी म्हजें उतर परगट केलें. पळया, सगळ्यांनी मारन, पळया, देव सगळ्यांनी मारन भुमीक लागलेले बरी देवसार तुमच्या उतरां भियेताले. आनी तो म्हणटा, तो कितें म्हणटा, सरप इच्छू दुस्मानाचें सगळें गोठें पांया तळा मस्तोंग तुमकां हांवें पदवी दिल्या. पळया, देवाच्या उतरां ती पदवी आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. सोम्याच्या उतरां ती पदवी आसा. देवसाराच्या सगळें बोळ पांया पंद मस्तोंग पदवी दिलो एक देवदूत आसा. कोण तो देवदूत? हा, सांग मिंगेलीचें मागणें आसा न्ही गे. हां, श्रेष्ठ बुड्या सांग मिंगेली. देवसराच्या खोटेपणाचेर सयत वरची सक्ती सकत तुका दिल्या. देवसराचे सगळें बॉल तुज्या पांयाच्या खोटेपणा मस्तून हेमकोंडा कान उडय. ही पदवी सामिंगेलेक दिल्या. हिच पदवी धर्मदूतांक दिल्ली, 22-70 नडी दिल्या. आनी सोम्याचेर विश्वास दवरता हर एकल्यांक ती पदवी आसा. कित्याक जेजूचें नांव काडटस देंवता सगळें तांकां काल जालें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. पूण हांगासर जेजू एक उतर सांगता, म्हजें नांव काडटस देवसार तुमकां काल जाता म्हूण संतोश पावनाकात. समजलें? देवसारा वयर
झुजची सकत आपणाची पदवी तुम्ही जोडून घ्या. देव सर म्हाका काल जाता, देव सर म्हाका काल जाता म्हणून सांगो न्हू. संतोषान तुमी गेलो जाल्यार थोडे पटी देव सर तुका समा बसयत. कळलें गी? हां, देखून संतोष पावू नाका. देव सर तुका काल जाता म्हणून संतोष पावू नाका. तुवें संतोष पावचें कित्याक? सर्गीच्या राजांत तुजें नांव बरोवन दवरलां. तूं सोम्याच्या नांवान अजपां करताय, सोम्याच्या नांवान विस्मितां करताय, सोम्याच्या नांवान देवसार धांवडयताय. ही पदवी तूं हांगासर संवसारांत दाखोवन दिताय. देखून सर्गी तुजें नांव बरोवन आसा, त्या देखून तूं संतोष पाव. पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, हें मिसांव सोम्याचें क्रिस्ताचो पाटलो उदार जाल्ल्या हर एकल्यांनी करी जाय. आज 22-70 जाणांक सोम्यान धाडलेलें आमी आयकलें, पूण सोम्यान आमकां हांवें धाडलां घेना, धाडलां घेना, धाडलां. आमी सेकंड इयर फिलॉसॉफींत आसतना, सेकंड इयर फिलॉसॉफी, सेकंड इयर म्हळ्यार दुसरें तत्वशास्त्र शिकतना ते वेळा मंगळूरचें मिसांव आसलें, बिदर मिसांव. आमकां सेमिनरिस्तांक बिदराक धाडटले, बिदर मिसांव आसूं अनुभव जोडच्याक. आमी आमच्या क्लासीन 10 जाण आसल्या, 10 जाण, आनी आमकां बिदराक व्हेल्लें आपूण. बिदराक थंयसर थोडे दीस 1 म्हयनो असो अनुभव जोडच्याक. थोडे दीस सेंटरांत दवरचें आसलें. सेंटर आसलीं जलसंगी, तशेंच ओतगी न्ही, जलसंगी, मागीर बिदर, उमनाबाद असल्या जाग्यांनी सेंटर आसलीं. सेंटरान पदऱ्याप आसतालें, मागीर बरें आसतालें रावोंक आनी पुरा, खावंक जेवंक पुरा. 15 दीस आमकां, एक 10-12 दीस आमकां थंय रावयलें. उपरांत दोगा जाणांक जिपार बसयलें आनी क्रिस्तांव नातलेल्या एका भितरल्या हळ्ळेंत आमकां सोडून येयलें. कळ्ळें गी? हळ्ळेंत सोडून येयलें. कोणाची वळख ना आमकां. रावंक घर ना, गावंक घर ना, खावंक जेवंक बुती ना, कांय ना. थंयसर एका घरा पदऱ्यापान उलोवन दवरलें. 2 जाण ब्रदर येतले, तुमगे रावतले. ल्हानशें घर, कळ्ळें? तगडाचें सिटीचें ल्हानशें, एकच कूड, बाथरूम टॉयलेट ना, न्हिदोंक जागो ना. तांणी दिल्लें तांचें खाण करता तुमकां, कळ्ळें? जोळा रोट्टी आनी मिरसांगे सोपिटो दोनूच. जोळा रोट्टी आनी मिरसांगे सोपिटो. आमी खाताना म्हज्या सांगाता ब्रदर प्रकाश म्हणालो, तो भोव मारतलो, ओ येमो येमो उलोवप म्हणून, उलोवप खावंक जायनासलें. पूण थंयसर रावंक आसलें. न्हिदोंक आमी भायर न्हिदतले. खंय सुंबाचें एक बेड आसतलें न्ही गे, मदें हांगासर एक बेड सुंबाचें हांगासर, ताचे मदें एक गाय एक पाडो आसतालो. कळ्ळें गी? एक दीस ब्रदर प्रकाश म्हणटा, आरे पावस आयलो रे, पावस काले, पावस न्ही मुसमुतल्या, आमकां पावस. ताचे मदें पळया थोडे पुटी गुडींत रावचेलें. गुडी म्हण आसतालें ल्हानशें चॅपल, तें तगडाच्या सिटीचें चॅपल. तातूंत भितर बसूंक जाय, तितलें तग बसूंक जायना. कळ्ळें गे? आनी आमी एका घरा रावताले. हांव त्या तेजम्मा म्हण तिचें नांव. तेजम इद्दी मोठी आसली, इद्दी मोठी. तिका 7 जाणां भुरगीं, 7 चेडवांत त्या घरा. तिचो शंकरप्पा म्हणून. त्या घरा रावताले आमी. ताणें दिल्लें खातालें, जेवतालें. पळया, आनी भेट करची आसली. भेट कर, थोडे आमकां स्वागत करताले, थोडे आमकां धांवडयताले, फातर काडून धांवडयताले. खंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तें जिवीत पळयतना ह्या 22-70 जाणांच्या जिविताचो उडास येता. एका कॉलनी गेल्ल्या वेळार आमकां फातरून धांवडावन दिलें, फातर काडून मात धांवडावन येयलें आमकां. सोम्याचें काम तितलें सुलभाचें न्ही. सोम्याचें काम तितलें सुलभाचें न्ही. मोगाचें काम आसा पळय, सेवेचें काम आसा, तितलें सुलभाचें न्ही. तितलें सुलभाचें न्ही. सोम्याक प्रगट करचें तितलें सुलभ न्ही. सोम्याक साक्ष दिवचें तितलें सुलभ न्ही. पूण हें काम करूंक जेजू आमकां आपोवणें दिता. आज आमी बावतिस्म घेतलेले हर एकले हे सोम्याचें मिसांव करूंक आमकां ताणें आपयलां. देखून ताणें म्हळां, पिकावळ येतेस्त आसा, पिकावळ येतेस्त आसा, पूण वावराडी थोडेच. कित्याक म्हळ्यार बाबतींत सगळ्यांक दिलां न्ही गे, पवित्र स्नान सगळ्यांक दिलां. सगळीं उर्बेन वावरता ते.
सक्कडी उभे वावरता ते, सक्कडी मिसा घेता ते, सक्कडी मागणी म्हणटा ते, सक्कडी देवाचे उतर वाचता ते, सक्कडी देवाचे उतराखालची येता ते, सक्कडी देवाचे उपादेश पाळता ते ना. थोडे उर्बे वोंत क्रिस्तांव आसात, थोडे भावार्थी क्रिस्तांव आसा, भावार्थी क्रिस्तांव सोमयाचेर अखंड पातयेणी भावार्थ, सोमया उतराचेर पातयेणी, सोमया खातीर जीव दिवंक तयार आसात, उतर प्रगट करूंक तयार आसात. ह्या जग मात न्ही, धर्म भाव भयणी मात न्ही, सर्व थोडे आसात भाव भयणी उर्बेन भरलेली आसात, साक्ष दिवंक तयार आसात आपल्या उतरांनी आपल्या करण्यांनी. काही थोडे जल्मल्ल्या खातीर जिवचे आसात, जल्मल्ल्या खातीर जिवसी. थोडे आसात आयताराचे क्रिस्तांव मात्र, संडे क्रिश्चियन्स, आयतारा मिसायाचे कुंद्याच्या देगेन बसचे न्हीद काडचे, आयताराचे क्रिस्तांव मात्र. थोडे आयताराचे येनात कांय ना, बापाय नांवान वोर लायला देखून क्रिस्तांव जाल्यार मरता मसोर गाडी लोटची. समजलें की संवसारांत 100% लोक आसात की 100% लोकांत 70% लोक आसा पळय, येतात आनी वेतात. कळ्ळें की आं, येतात आनी कमींग एंड गोईंग, कांय करनात, कांय तांचें नांव खंयी दिसून येना, कांय ना. आनी 20% 20% लोक आसा पळय, ते कांय करीजे म्हण चिंतात, कांय करीजे म्हण चिंतात आनी इल्लें उलयतात, तितल्यान ते मागीर कांय करनात. 20%. 10% लोक आसा पळय, खंय तरी आमी करीजे म्हणटात आनी करतात, खंय तांचें नांव इल्लें दिसून येता. 10% मात. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो 70% खंय गेले? सोमी म्हणटा हर एकल्यानी जर तर म्हज्या खातीर कांय इल्लोसो वावर केलो जाल्यार, आदी मस्त काम आसलें खंयच्याचें, कृशी बेड्याचें काम आसलें, सगोळेचें काम न्ही गे, सगोळेचें. प्रते रितीन ऑक्टोबरांत हेणेलाचें बेड्या जाल्लें कुडलें भात लुवंक आसलें, भात लुवून तें गाद्यान सोडूं जाता. आसोर पळोवन आसलो पळोवन रपा ते बांदीचे, रपा वोयचे, बोडयचे, रपा वाऱ्यार दिवचे आनी सुकोवन ते मिल्ला घालून जायचे. सगळो दीस जें केल्यार जायना, ताका मस्त काम जायचें न्ही गे, कामाचें जायचें. वावर मस्त आसा, वावराडी जायचे, रपा जायचे. तशें ओठराशें केल्यार जायना. सोम्याचो वावरी तसोच जाय म्हळ्यार बेगीन करचो, सरासरा करून एक्टिवान करचो, वावर करचे मनीस जायचे, उर्बेन वावरचे. देखून सांपावलो घालात घरा बरो म्हणटा पळया, कितें म्हणटा तो, म्हाका जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साची बडाय शिवाय हेर खंयचेंय वडपण म्हाका लेखचें नाका. कित्याक म्हळ्यार तो म्हणटा ताचे मारिफा संवसार म्हाका आनी हांव संवसाराक कुर्सायले बरी. जेजू क्रिस्ता थंय सुनात ही उपकाराना, सुनात तुका सुनात केल्यार उपकाराना, असुनात उपकाराना. बड उपकार तेंचे क्रिस्ता थंय तुजें नवें जिवीत, समर्पीत जिवीत, मोगाचें जिवीत मात्र उपकारता. हांवें म्हाका सुनात केल्या हांव शुद्ध, म्हाका असुनात केला हांव अशुद्ध म्हणना. सुनात करूं ना करूं, पण तुवें क्रिस्ता थंय नवी रचना जाय, नवो मनीस जाय, मोगासो, सेवेसो, नितीसो, सतासो मनीस तुवें जाय. देखून तो म्हणटा म्हाका कोणी उपात्र दिवचें नाका. कित्याक म्हळ्यार म्हजे कुडीर सोम्याचे गायी हांव वयतां. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा म्हाका आसल्यार पुरो, त्या कृपेन हांव बळवंत रितीन हांव वावुरता म्हणटा सांपावलो. तसली कृपा आमचें तें आसूंक जाय, तसली उर्बा आमचें तें आसूंक जाय. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, इजाया प्रवादकी तीस उर्बा आसलेली आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें. आमकां तीस कृपा, तीस उर्बा सोम्याचें मिसांव प्रगट करूंक, सोम्याची मिसांव जिवंक आसूं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमीन. उबी रावया. त्रिएका देवा तें आसलो आमचो भावार तुसार सगळीं सांगता. एकाच देवाक सतमंता, सर्पद्वेदार बापतो, सर्गानी प्रितीमिसो, दिसत्या ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार, एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता, देवा सकलो स्पुतो, सर्कळादी बापातान जल्मला, देवातान देव उजवाडातान उसवाड, खऱ्या देवातान उमसल्लो खरो देव, तो देवातान जल्मला, ताका रसूंक ना, बापाच्या सई बसो, ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमच्या मनशां बसोत आनी आमचे सोडोवणे बसोत, सरकारांत तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां कर्माची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमच्या बसोत पोंसवेला ताका कुर्सार मारलो, ताणें कश्ट मरण सोंसली आनी ताका निकी पिलो. आनी पवित्र आत्म्या पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवंत जालो, सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला.
जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची बरसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आणि त्याची रजवडकेक शेवट आसचो ना आणि पवित्र आत्म्या सत्मंता ईश्वरानी जीव दतारतो बापानी पुता तो निपसला बापानी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आणि महिमा पावो प्रभदे वरवी तो उलयलो एकच पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मदूतावरवी स्थापलेले सभेक सत्मंता पत्काच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र स्नानासा म्हणून मानता आणि मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आणि ससनाच्या जिविताक विश्वास रावता आमेन. यस विश्वासान यस बावरतान आमची मागणी आमची गरजो समेचे मिसांव उर्बेन परगट करूंक जायची कृपा आमी मागून घेवया. बापा तुझे पै सभेचे मुखेले पापसाहेब सर बिस्प याजक आनी सधर्मिकांक तांच्या मिसांव वावरान येवचे कश्ट धैर्यान फूट करूंक आनी मोगाच्या स्पिरितान समाधानाचे राज बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. आयच्या देशाच्या सर राजकीय आनी सामाजीक मुखेल्यांनी लोकांचे उदरगती खातीर निस्वार्थीपणी वावरूंक बळ दी. तांचे ताब्यान दिल्ल्या लोकां मदें बरो संबंद शांती समाधान आनी एकवट आसा करूंक तांकां जाणवायेन बर म्हूण मागता. पवित्र स्नाना वेळी आमकां लाभुल्ले जेजू क्रिस्ताचे तिदोडे मिसांव आमच्या आपोवण्या प्रमाणे सुपळ करचे खातीर दिसपट्टे प्रयत्न करूंक तुजे कृपेन बर म्हूण मागता. आमच्या पिरगस कुटुंबाच्या हर एक सांद्यान पिरगस कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर आपले तांकी भितरलो वावर करून पिरगजीच्या एकवटा खातीर वावरूंक आनी पिरगस कुटुंबान शांती समाधान रास करून प्रगती जोडूंक बेसांव दी म्हूण मागता. तुज्या राजा खातीर निस्वार्थ सेवेच्या मनोभावान वावरूंक आमचे मदल्या युवक युवतींक धार्मीक बेसाचे आपोवणे फावो कर आनी आमच्या कुटुंबांनी देव आपोवणी पुलाशी कर म्हूण मागता. एवकरिस्ताच्या मेजा बवरी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी शांती समाधानाची कुटुंबां बांदून हाडूंक प्रेरीत कर. आमच्या कुटुंबांनी एकवट माया मोग आनी सोडदोड कर समाधानान जियेवंक तूं फावो कर म्हूण मागता. गडी बरदोळे तांपे आमच्या गरजां खातीर मागया कसकी गरजां खातीर मागया जे कोणा मागतान बसयला सुडास कडी तांच्या बसत आमी मागया. तरातराच्या विविध गांवांनी मिसांव काम करतात त्या सर्व धर्मीक भाव भयणी पासून लायक भाव भयणी पासून आमी मागया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार कर. संवसारी जिविताच्या पैनार आमी आसावन तुज्या पवित्र समेन सगळ्या संवसारांत तुजो मोग तुज्या पुतान जेजू क्रिस्तान आमकां कडीत केलो त्या समोगांत सवेंत सतांत आनी नितींत जिवंक उलो दिलो आनी तेन्ना समेसांव सगळ्या संवसाराक परगट करूंक आपोवणें दिलें आनी आमकां अभिषेक करून ताणें धाडला. हे मिसांव उर्बेन करूंक जायची कृपा निरंतर आमकां फावो कर म्हूण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. Why heart me aira atrigan upun dita kadutanche kanikache Bapa tuje baby pesa kadutanche kanikache Bapa तुझे दैवी देसा मोगाळ बाबा काळजाची जेजू सगी दिता तुका मोगाळ बाबा काळजाची जेजू सगी दिता तुका काणी कांद्यासनी बापा मोगासो आडापून आसा
तो सोडून दे प्रत्येक सोडी सारखे तुझे आमचेर येऊन दे तो सोडून दे प्रत्येक सोडी सारखे तुझे आमचेर येऊन दे मोगाळ बापा काळजा आमची जेजूस संगीत दिता तुका मोगाळ बापा काळजा आमची जेजूस संगीत दिता तुका आमकां समर्पिता काणीक जा तुका दिता स्वीकार तू कर दी कृपेच तुझ्या गोपात आमकां तू धर स्वीकार तू कर दी कृपेच तुझ्या गोपात आमकां तू मोगाळ बापा काळजा आमची जेजू संगीत दिता तुका मोगाळ बापा काळजा आमची जेजू संगीत दिता तुका म्हज्या भाव भयणींनो म्हजे न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सद्बुद वेदा देवप्पा मानतात असलें जावून मागाती आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या नेक्या पवित्रच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमचे अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया वय अशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकारी मर्यादान जल्म घेतलो कुर्साच्या मरण सोसून सास्ताच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका सर्गी तुका सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका
दिमिगली अंबो पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाऊ बहिणीनो उंडो आनी वायन असलें जेजूचे मासरे गजाल बदलची पवित्र आत्म्याची घडी हे घडी कितेंय मागता आमी कंड घेता सम्यक सक्तीचे सम्याचे मिसांव परगड करची उरपा ती करपा आमकां मेळ अशी कर म्हणून कुडी रक्त लगे विशेष करून आमी मागया बापा कुरुस्तून पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगती आपल्या कुशीने कस्ट मरण सुसंगीच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची तिसपरी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांग दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसूत आनी समेज मनशां बसूत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडा साक करात बवडता सो गुट परगटुया जेजू जीवन जाला बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणा समी भक्तीपणी उडास करता आनी उच्चीवीत सुंडोर सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुझे मकार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतेल्या मा समेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा सगळे संवसारार विस्तरलेले तुजे पवित्र सभेस उडास कर लिओ सोदो आमचो बापा पीटर पॉल आमची गोडी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणा सबर वसुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत करी तांकां तुजीच गती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक वोव करी आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आमकार मरे देवाच्या माया संगती ती सपती भाग्यवान सुजय भाग्यवान धर्मदूत आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडवंदराची आजना मतीन दवरना सुमयान आमकां दिल्लें तें मिसांव उर्बेन आमी जारी करूंक जायची कृपा देणी मागोवन सुमयान शिकलेले मागणे आतां सांगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समकयूं तुजी खुशी श्रीगर जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां दळणें पडोवंक दिनाका पूण वैतांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वैठान ते विघ्नान ते अनुभवान ते पिशडेंतले आमकां निवार देगुणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवशानत रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पातकांत सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससना सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं माय मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले साकर संसार तुझ्या बोपीत कुडी रक्तावरी सर म्हज्या कुटुंबांचो सर वाईट अंत म्हाका निवास सदां सुजात जाण म्हाका आतां आदी आनी तुज्या सगळ्यो वेगळ्यो सरून कितें दीस म्हाका निर्मे नाकास्मी पळया ही समस्या जिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्ताच्या मोगान भरून मनीस ह्या संवसार येयली
ताच्या मोगाचे मिसांव अख्ख्या संवसाराक प्रगट करच्याक 22-70 जाणां विसलेली अभिषिक्त करून धाडलेली, आमकांय विसलेली, आमकांय अभिषिक्त केल्ली, आमकांय धाडलेली. हे उर्बन वावर कर्ण हे सोम्याक साक्ष दिवंक आपोवणी दितात ती शिळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोवना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुणरगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं. आमेन. भाव भयणीनो, पवित्र कुमगार आमी जिबेर मासे वचूं. जेजू तुझ्या जेवणाक संतोषान समल्या, स्वागत करून तुका रांगोन रावल्या. देविकी ये आमच्या बिडाराक, राव सदांच आमच्या काळजात. देविकी ये आमच्या बिडाराक, राव सदांच आमच्या काळजात. जिविताचे काण तू, आत्म्याचे पोषण तू, आत्मो आमचो करतय दैवीक जिवन. तुझे काळ सदां दी आमकां, दैवीक जीवन भर आमकां. तुझे काळ सदां दी आमकां, दैवीक जीवन भर आमकां. जेजू तुझ्या जेवणाक संतोषान जमल्या, स्वागत करूं तुका राखोन रावल्या. देविकी ये आमच्या बिडाराक, राव सदांच आमच्या काळजात. प्रार्थुया. बापा आमच्या भोव मोगाळ देवा, हे देवडा देण्यांनी तुवें आमकां भरलें. सस्ताच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळो आनी आमी तुका निरंतरी वाकणूंक फावूं. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. उबी रावया, सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया, तकले बगोवया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सभे आनी सर्व पदवेदार देवा, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून हे जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वडुकार. क्रिस्ता संगी समकुया संसारात, बरी खबर प्रगट्या सर्वलोकात. प्रीती शांतीन जिव्या समाजा, उतरां करण्याक सास्तिव्या क्रिस्ताया. भाव भयणी पळय एकोटांक सांची येव्या, एकोटांक सांची येव्या. आमच्या कुटुंबात आमचे भोवती क्रिस्ताचे रस प्रगट्या, क्रिस्ताचे रस प्रगट्या. मोगान सेवेक स्वार्था दिले, जीवन आमचे जियेव्या, जीवन आमचे जियेव्या. आदरांनी समस्यांनी सोम्याचे रस प्रगट्या, सोम्याचे रस प्रगट्या. क्रिस्ता संगी समकोया संसारात, बरी खबर प्रगट्या सर्वलोकात. प्रीती शांतीची येव्या समाजा, उतरां करणे साथ दिव्या क्रिस्ताया. आता मी उपरांत एसएपीचे संदेश डोर कलेक्शन रावतात, तांकां तुमी तुमचो सहकार दिया. तुमी दिल्या दाना वरवीं तांच्या पसके कुटुंबाची जतन करूंक तांकां साध्य जाता. उदार म्हण दाखोवचें. मोगाचे बाबडीनो परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं म्हणटा. मध्यम मोकांत मेसेजचें बलिदान भेटयलें समेस्तांक देव बरें करूं. आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा. तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. मोगाळ पुता सोवे अवगार मोरी आशीर्वादी आमकां. नमन बळोक जेजू
आशीर्वाद दिया रोजारी साहेबींनी हम पसंत विनंती कर सगळी संगता बगीन गुरुसाचे कृपे निवराम काम आमचे देवा आमच्या स्मरणते बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचनो रोजार मायची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचे पुनशेत अलंकार फादर मेलविना तावन तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगेचे दासचें बाळू जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात. जायत्यो भक्तीक ह्या पुनतळाक हांगासर येता. बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुनतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुनतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुनतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुनतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. कंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणें दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर कणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत. दिव्यवाणी